हांगा आतां सगळे ई टेंडरींग जाला की जेचेर तुमकां फिक्सिंग करपाचो कांयच चान्स ना. प्रत्येक आपलो कितें एस्टिमेट आहा त्या प्रमाणेच हांगा कोट करता की बाबा हांव तुका दुसऱ्या एजन्सीक सांगूंक शकना तूं बाबा इतके कोट. तशें इट इज नॉट पॉसिबल आतां. म्हणजे हांगा जावं आनी प्रत्येक जाणा आपापलो विचार आसता. एवरीथींग इज ट्रान्सपरंट. तुमकां जर म्हणजे कोणाक जर डावट आयला तसोच येवं शकता जाल्यार रिकॉर्ड्स चॅक करूं शकता की बाबा अशें जाता काय ना. आनी सिन्स दीस कार्नवाल वॉज अ ओपन टेंडर, ते सुद्दां डिपार्टमेंटल टेंडर नासलें. नाही पण तू जेन्ना आतां ग्लोबल टेंडर म्हणटा, विन्सन ग्राफिक्स इज रिलेटिवली अ व्हेरी स्मॉल एजन्सी ऑपरेटींग इन गोवा, ऑपरेटींग फ्रॉम गोवा, इतलेंच. पण तूं ग्लोबल जेन्ना उलयता पळय तेन्ना जस्ट बिकॉज तुका लोकल हें आसा म्हणूनच तुका तें टेंडर मेळ्ळें, इतलेंच तें, आनी कांय ना. ना ना परत हो तुमी प्रश्न विचारलो म्हणून म्हाका एक बरें दिसलें की हांव तुमकां हें सांगूं म्हणजे लोकांक म्हणजे गोंयच्या लोकांक इतकें खबर आहा की विन्सन ग्राफीक जावं विन्सन वर्ल्ड वीच इज अ पॅरंट कंपनी, ह्या विन्सन वर्ल्डाच्या सकयल आमी वी आर इंटू डिफरंट फिल्ड्स. लायक वी आर इंटू एडवर्टायझींग एक आर्म, वी आर इंटू इव्हेंट्स, वी आर इंटू ट्रॅवल ऑल्सो, वी आर इंटू फिल्म्स एज यू हॅव सीन, वी आर इंटू हॉस्पिटॅलिटी, रेस्टॉरंट बिझनेस. ह्या सगळ्या फिल्डान आमचें हें आसा प्रेझेन्स. आनी प्रेझेन्स फक्त प्रेझेन्स ना, वी आर इंटू टॉप कॅटेगरी. म्हणजे जे आमी सिद्ध करून दाखयला की आमी ह्या सगळ्या फिल्डान आमी काम करूं शकता. बट इन गोवा नॉट इन गोवा. दॅट इज वॉट आय वॉन्टेड टू पॉइंट इट आउट टू यू. आमी विन्सन ग्राफीक हॅज ऑल्सो वी ऑल्सो हॅव अ ऑफिस इन बॉम्बे. We also have an office in Delhi where we are working with clients like EdLab Reliance, Remy Martin, Visa, State Bank of India. We are doing international events. Now, 1-2 महिन्यान आमी सिंगापुरा आमचें ऑफिस सुरू करपाचें आहा. कित्याक आमचे मेन जे क्लायंट आसा लायक रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलँड आनी कुट्स आनी विजा which are based in Singapore, and we have done events for them in Singapore, Dubai, Malaysia. Last month we did a event in Armani Hotel in Dubai, which is a very prestigious. We have taken Mohit Chauhan with us. We did a show for Royal Bank of Scotland. हे लोकांक गोव्यान खबर ना. सो हांव प्राउडली हांगा तुका सांगूं शकता की विन्सन इज ओनली लोकल एजन्सी which has gone national and international. No agency has gone except with the help of Goa Tourism. हांव म्हणटा गोवा टुरिजमा खातीर खूब एजन्सी शो करतात, भायर वतात, हांगा वतात. ना, आमी वता गोवा टुरिजमाचे शो करता. बट अदर दॅन गोवा टुरिजम जे क्लायंट्स लायक बीग क्लायंट्स, कुट्स इज अ इंटरनॅशनल क्लायंट, विजा कार्ड इज अ इंटरनॅशनल क्लायंट, तो आमचो क्लायंट आहा. आतां रिसेंटली पळय लास्ट विकूच तुका म्हणजे एक स्मॉल एग्जांपल दिता. एडलॅब रिलायन्स हें नांव जाणा आसतलो. आतां मनमोहन शेट्टी आनी अंबानीचें टॅप तेंच्यांनी एक थीम पार्क सुरू केला हांगा खापोली. दॅट इव्हेंट वॉज द लॉन्च ऑफ दीस थीम पार्क वॉज डन बाय विन्सन वर्ल्ड. आय एम व्हेरी प्राऊड टू से दॅट रिलायन्स सिलेक्टेड विन्सन ग्राफीक, विन्सन वर्ल्ड, विच इज अ गोवन एजन्सी. After beating national agencies, big agencies, I am not taking names here, we have beaten big agencies. आणि तुम्ही जर म्हणटा हांगा गव्हर्मेंटान फिक्सिंग, थंय फिक्सिंग मिक्सिंग जायना, थंय सारके प्रोफेशनल लेवल. सो वी बीट अबाउट 12 agencies and we got this prestigious event. And to launch that theme. We launched the theme park called Imagica. तुम्ही वचून पळया. प्लस रोखडोच आता नेक्स्ट मंथ व्हेरी प्राउडली अगेन तुमकां सांगूंक शकता आणि ह्या माध्यमातून लोकांकूय कळूंक जाय की we are associated right now with Farhan Akhtar in his pet project called Mard. Mard म्हटल्यार Men Against Rape and Discrimination. वो project Farhan Akhtar बरोबर आमी we are very actively participating and we are having a concert in Bombay and Pune with Farhan Akhtar and DNA group. सो हेचे वयल्यान हांव जस्ट तुमकां एक 2-3 एग्जांपलां दिले. जर हांव एग्जांपलां दिवंक गेलो की अदर दॅन गोवा आमी खंय काम करता, 1-2 तास तुका इंटरव्यू घेवचो पडटलो म्हाजो. सो बेसिकली नो फिक्सिंग. नो फिक्सिंग. म्हाज्या हांगा म्हणजे फिक्सिंग करून काम घेवपाचो आमचो केन्नाच हेतू नासलो, हेतू ना आनी हाच्या फुडें आसचो. अवर वर्क वील स्पीक. फॉर एग्जांपल आतां कार्नवाल तूं म्हटलें 3 कोटी तूं कार्नवाल केलो. सो कार्नवाल तूं आतां खंयच्याय गोंयकाराक जर विचारीत बाबा कार्नवाल कसो जालो, लोक म्हणटा गेल्या इतकी वर्सां केन्ना कार्नवाल जावंक ना, तसो कार्नवाल ह्या वर्सा केलो. जर फिक्सिंग मिक्सिंग आसलें हांव म्हाज्या बोल्सांतले पयशे घालून करचो नासलो. एवरीबडी इज एप्रिशिएटींग. फूड फेस्टिवल जालो, लोक
40-50 हजार लोक डेली येवन ते एन्जॉय करी. वेंडल रॉड्रिक्सा सारको वर्ल्ड फॅशन डिझायनर तेणी आमकां येवन पॅट दिलें की बाबा आमी जेन्ना वेंडल रॉड्रिक्स शो करता न्यूयॉर्क पॅरीस त्या प्रमाणे जो ऑर्गनायझेशन जाता त्या प्रमाणे तुमी हांगा ऑर्गनायझेशन पूण केलां म्हाका आनी इंटरनॅशनल. एक प्रश्न आसा की विन्सन वर्ल्ड इतले वर्सां आसा, सडनली तुमकां अशें खंयच्यान हें आयलें की तुमी इतले बरे लेवला वयले शो करपाक लागले? आय एम टॉकिंग अबाउट कार्निवाल, नॉट अबाउट अदर प्रायवेट. वाय यू डिडंट डू इट लास्ट इयर? लास्ट इयर अशें म्हणजे डिपार्टमेंटान कार्नवालाचे टेंडर तशें फ्लोट करूंक नासले. डिपार्टमेंट पयलीं कितें करी, ओन्ली ऑर्गनायझींग करी, अशें डेकोरेशन करा बी म्हणून टेंडर काडूंक नासले तेंच्यांनी. आनी एक फ्लोट करी, किंग मोमो फ्लोट करी. 3-4 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी ट्राय केल्ले पण तेंचें सक्सेसफूल जावंक ना. तेन्ना आमीच घेतलेलें तें टेंडर. तेन्ना कोणूच येवंक नासले फुडें टेंडर घेवपाक. आमचीच एकूच एजन्सी आसली सिंगल एजन्सी सिलेक्ट जाल्ली. तेन्ना तर कोणाक रिस्क सुद्दां घेवंक नासलें. आनी तेतूर म्हाजे तुका सांगपाचें म्हणल्यार की म्हाजे पयशे सुद्दां भितूर बुडले. सो तेन्ना आमचीच एजन्सी जाल्ली. तेन्ना कोणी म्हणूंक ना फिक्सिंग केलें बाबा तुमी घेतले पयशे गेले. काम केलें आमी. आमकां एकच की आमची टीम आसा. हांगा जे जॉब हांव जनरेट करता गोव्यान, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता, गोंयचे सगळे टेक्निशियन, क्रिएटीव आर्टिस्ट तांकां काम दिता हांव. तेच्या की आउटसोर्स म्हणटा तें आमी करिना. आमचे इन हाऊस सगळ्यो टिमी आसा, फोटोग्राफी, फिल्म्स, हे ते सगळें. सो त्या हेच्या खातीर म्हाका तो कॉस्टार कंट्रोल दवरूं शकता हांव. and you can give it cheap. I can give it cheap but good quality also. Okay, one more thing. As an expert, Goa branding करता tourism department. Is it a right step? Do we require branding? Yes, if you ask me, गोवा हो जेन्ना आमी टुरिजमा खातीर खंय शो बी करूंक वता तेन्ना कन्फ्यूज जाता लोक की बाबा गोवाची एक गोवा म्हणून जाणा गोवा पण आयडेंटिटी अशी ना. गोवा बाबा गोवाचो एक फिक्स लोगो ना, जावं कलर स्कीम गोवाची खंय बाबा गोवा म्हणटा की तो कलर आयल्या बरोबर कळूंक जाय की गोवा. फॉर दॅट पर्पज वी डू रिक्वायर ब्रँड. बट तशें कलर स्कीम केले म्हणून टुरिस्ट येतले हांगा? त्याच्या खातीर टुरिस्ट येवचे ना. पण जेन्ना वेन वी डू कम्युनिकेशन, जेन्ना आमी कितें पब्लिसिटी करता, एडवर्टायजमेंट करता, ते सगळे आतां गोवा डिपार्टमेंटा कडेन टुरिजम 4-6 एजन्सी एनपॅनल केल्ल्यो आहा पब्लिसिटी करपाक, इव्हेंट करपाक. पण ते 7 एजन्सी आपल्या तरेन 7 तरेन पब्लिसिटी करता. कॉमन म्हणजे सिमिलरिटी अशी कांय ना. सो ते सिमिलरिटी हाडपाक ब्रँडींग म्हणटा तें जाय की बाबा होच आमचो लोगो, होच आमचो कलर स्कीम, अशेंच जावंक जाय. सो वेन यू सी दॅट पर्टिक्युलर कलर देन रिकलेक्शन इज देर बाबा हें गोव्याचें. त्याच्या खातीर ब्रँडींग जावंक जाय, गोव्या खातीर जावंक जाय. ब्रँडींग इज रिक्वायर्ड. PR is also required. PR, गुड PR इज रिक्वायर्ड. की जेन्ना अश्यो दुर्घटना जाता, रॉंग हें जाता, पण तेन्ना कंट्रोल करपाक PR जायच. म्हणजे गोव्या बद्दल माहिती सगळ्या मिडियान वचूंक जाय, डिजिटल जावं प्रिंट मिडिया सगळे हितूर रायट हितूर ऑनलायन वचूंक जाय. तर एक एजन्सी आसूंक जाय गोव्यान, डिपार्टमेंटा कडेन आसूंक जाय आपली अशी, which they have total control over it. आणि एक गजाल, एज एन एक्सपर्ट, तू ब्रँडिंगा बद्दल उलयलो, PR बद्दल उलयलो. सो देर आर सम मुवीज लायक गोवा गॉन. ते मुवीन दाखयला की गोंयान झॉम्बीज अँड सिगरेट्स अँड रेव्स. तुमी जेन्ना भायर वता गोंया भायर, जेन्ना यू प्रोजेक्ट गोवा, तेन्ना ह्यो गजाली लोक तुमकां विचारता की गोंयान रेव पार्टीसूच खूब आसा काय? ह्यो गजाली मिन्स रॉंग इम्प्रेशन क्रिएट जाता, तेका फेस करचें पडटा तुमकां? हांव म्हणजे 100% म्हणूंक शकना. आतां कितें जालां, पयलीं 3-4 वर्सां पयलीं जाय आसलें अशें की बाबा अरे गोवा म्हटल्यार हिप्पी, गोवा म्हटल्यार ड्रग्स अशें जाय आसलें. पण आतां हळू सिन्स हे सोशल नेटवर्कींग बी इतकें चालू जालां, ऑनलायन चॅट बीट सुरू जाला की लोकांक म्हणजे ओवर हांव म्हटलां आय कॅन से रायटली ऑन द मेन मिडिया जावं बाकीच्या इंटरनॅशनल मिडियान सुद्दां लोकांक कळटा की ना बाबा गोवा कितें आसा तें गुगलार गेलो, फायंड आवट केलो, कळटा अरे गोवा इज फेमस फॉर बिचीस, नॉट ओन्ली ड्रग, गोवा इज फेमस फॉर इंटरलँड टुरिजम. न्ही म्हाजें म्हणणें अशें की मुवीका लागून जे ना ते परसेप्शन ते पयलीं म्हाका दिसता की लोक अशे विचार करूं शकताले की गोवा आसलें. पण आतां लोकांक ऑलरेडी कळूंक चुकला की गोवा वॉट इज गोवा. सो व्हडलो मुवी आयलो तरी व्हडलो इफेक्ट जावचो ना. येस, बट 10-20% मायट हॅव दॅट हें की बाबा अशें आसा काय म्हणून खऱ्यांनी गोवा. पण नाव लास्ट 2 years लोक म्हणजे पीपल आर सो नेट फ्रेंडली, दे नो एक्झॅक्टली वॉट इज गोवा अबाउट. सो तांकां खबर आहा की बाबा अशें झोंबी आसचे ना, ड्रग्स इतके जायना गोवा,
इतके हिप्पी ना. पण येस, एज यू आर रायटली पॉइंटेड आउट की दिस मायट हार्म अवर इमेजीस. देट शूड बी सम रेस्ट्रिक्शन डेफिनेटली, की थोड्यो ज्यो कंट्रीज आहा थंय जितके नेट हें नासता, थोडे दे ओनली गो अँड वॉच मुवीज, तेचेर हो इफेक्ट जावंक शकता की बाबा अशें गोवा म्हटल्यार ही इमेज आहा आनी ती इमेज घेवनूच मागीर ते गोव्यान येता की हें पळोवपाक. On the same lines, you went to World Trade WTM. You were there with Goa Tourism Official. Right. Every time we fail to project Goa what Goa is. आमी आमचे गोंयकारपण दाखयना, गोंयच्यो गजाली दाखयना, आमी कितें तरी एक वेगळें विचित्र करता आनी लोकांक आपयता की हे आमचे कडेन पळया आनी आमचे कडेन रावपा या. ना बट हांगा परत तुका हांव सांगूंक शकता की ह्या वर्सा WTM जेन्ना लंडनान WTM जालें, WTM वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्ट, वन ऑफ द बिगस्ट ट्रॅव्हल एक्झिबिशन इन द वर्ल्ड, जे सगळ्यान चड लोक येतात थंय. त्या वेळा आमच्या एजन्सीक ते गोवाचो स्टॉल करपाक चान्स मेळ्ळो. सो ह्या वेळा फर्स्ट टायम म्हणजे म्हाका इतके म्हणजे ट्रॅव्हल फ्रेटर्निटी आहा तेंच्यांनी कॉंग्रेच्युलेट केलें की हांवें गोंयचें घर इन्क्लुडींग द गोंयचो सोपो बिपो आसता तो हांवें लंडनान उबो केल्लो. इतके स्टॉल म्हणजे वीथ गोवन ऑल एलिमेंट्स करून. सो तो स्टॉल इतको पॉप्युलर जाल्लो. प्लस हांवें थंय गोंयचे म्युझिशियन, फुगडी हे बी करून आमी रायट तरेन गोंयची इमेज थंय ह्या वर्सा हें केलें आनी इट वॉज ह्युजली पॉप्युलर. लोकांनी येवन तो आस्वाद घेतलो थंय की गोंयचे बाबा कशें आसता घर, कशें कितें आसता, कितें एक्चुअली वॉट इज गोवा. इतको पॉप्युलर जाल्लो की आमच्या स्टॉलार डेली गर्दी पडी आसलो. सो आनी आय वॉज गिवन सर्टिफिकेट बाय द ट्रॅव्हल इंडस्ट्री ऑल्सो की लास्ट 20-25 वर्सान जो स्टॉल जावना तो ह्या वर्सा तुवें करून दाखयलो. हीच म्हाजी एक प्रकारचो आमकां आनंद जेन्ना आमी इतको हार्डवर्क करून जे काम करता. बाकीचे कितें आसता जेन्ना कंपनी ऑर पर्सन बिकम सक्सेसफूल, सगळ्यांकूच ह्या बाबतींत आनंद जायना. सो त्या बद्दल हांव उलोवंक चड सोदिना. सक्सेसाचो लोकांक आनंद आनंद जाला, ज्या लोकांक जाता तेची पर्संटेज चड आसा, ह्या बाबतींत हांव खूश आहा कोणाक. आनी ओके, हे आशिल्ले संजय शेटये जे फाटल्या कांय दिसां मदीं कॉन्ट्रोवर्सीनी घुसपल्ले आशिल्ले एक दिगंत मूवी खातीर आनी तेंच्या विन्सन वर्ल्ड ह्या इव्हेंट मॅनेजमेंट फर्मा खातीर. तेंच्या हिशोबा प्रमाणे दिगंत मूवी जी कान्सा खातीर गेली थंय सिलेक्ट जावना, तरी पुणून एक मोठो अचिवमेंट की गोंयची मूवी DFF सिलेक्ट करता आनी कान्साक धाडटा ऑन द इयर वेन वी आर सेलिब्रेटींग 100 years ऑफ इंडियन सिनेमा. सेकंडली ते म्हणटा कार्निवलान कांयच मॅच फिक्सींग नाशिल्लें. ऑन द अदर एंड तेणी कॉस्ट कमी केलो, कितलेशेच जाणांक लोकलांक एम्प्लॉयमेंट दिलें आनी लोकल एलिमेंट घालून ह्या फावटी कार्निवाल केलो म्हणून ते खूश आसा. आनी एक इम्पॉर्टंट एक एक्सपर्ट म्हणटा तांचें ओपिनियन की ह्या मुविजांतल्यान जे गोंयचे बद्दल इम्प्रेशन दाखयता ते खंय तरी रॉंग आसा. पूण आतां नेट आशिल्ल्या कारणान लोक नेटार वचून चॅक करता की बाबा गोंयांत खरेंच झोंबीज आसा काय गोंयांत खरे लोक रावता, बरे लोक रावता आनी बऱ्यो बिचीस आसा. थँक यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग अस ऑन काउंटर पॉयंट. You are watching Counterpoint, your own interview series that you see on Prudent channel at 7:30 and 9:30 p.m. on every Monday. Keep watching Prudent.